We have to be heard. You can't think. Just listen to me first. Just listen to me first. This will not आम्ही तुमच्या सवय ऐकून घेताय. सवय ऐकून घेताय. आमचा जे कितें हांगा पळयलें हो सगळो म्हाका दिसता एक बरें दाखयल्लें स्वप्न विज्युअलायजेशन तांचें बरें आसा हें खंय तरी AC ऑफिसान बसून केल्लें शें दिसता पळयलें जाल्यार कळ्ळें तुका आज पर्यंत मडगांवां अंडरग्रावंड केबलींग केल्लें आसा अंडरग्रावंड केबलींग जे घातल्या केबल ते डिफॉल्ट आसून तांकां ओवरहेड आसा आजुनी सिवरेज सिवरेजीचो प्रश्न हांवें स्वता गेल्ली 5 ते 8 वर्सां जालीं हांव स्वता घेवन आसा मोमान पळय सिवरेज लायन फुट्टा ती डायरेक्ट त्या रिवर सालान वता तिसरी गोश्ट उदकाचो प्रॉब्लेम ही उदक सिवरेज आनी लायट ही 3 मूलभूत सुविधा आसता ही उदकाची लायन स्वता PWDन एकदां सांगिल्लें आसा की जी पळय लायन हांगा वता तें कोलमो रोड जी पळय खारेपान मागीर जी खारेले पेडा जी एरिया आसा थंय मल्टिपल लायन्स केल्यात उदकाच्यो ताजे लागून थंय वॉटर ड्रॉप जाता आनी तांकां उदक पावना म्हणून कळ्ळें हे इतल्यो सगळ्यो गोश्टी आसतना इतल्यो सगळ्यो ज्यो स्पेसिफीक ह्यो पयलीं करपाक जाय जर तर हो प्लॅन समज जर तर तुमी डेव्हलपमेंटाचो फुडले 2041 म्हणटा तो कळ्ळें तुका 27 पर्यंत कितें केलें मडगांवांत आज फुडें येवपाचें 27 इलेक्शन येवपाचें आसा 26 कावन्सील इलेक्शन येवपाचें आसा म्हणजे आज टील डेट पर्यंत कितें केलें मडगांवांत आमकां तेंच मडगांव दिसता पूण म्हाजी एकूच वरी आसा ह्या मडगांवाचे खातीर कितें म्हणून की हे मडगांव तुमी पळय 2041 जे पळय तुमी सामकें रिडेवलप्ड अशें म्हणून तें दाखयता पयलीं हें स्वप्न दाखयता पयलीं हें दाखोवना ना कित्याक आमी पणजे स्मार्ट सिटी वचून ती पणजेची कितें परिस्थिती जाल्या ती आमी पळयल्या हांव देवा कडेन मागता आनी सगळे मडगांवकारा कडेन मागता हे मडगांव आसा तशें बसून समज जर तर उरलें न्ही जाल्यार बसून ताजेर कितें तरी आमी वाट काडून कितें तरी करून ताजेर वाट फुडें काडूंक शकता पण ती समज जर परिस्थिती आज समज जर तर स्मार्ट सिटीची जाली न्ही मडगांव आमकां पांय घालपाक जागो आसतलो कित्याक अशेंच आमी कितें आसा ही डेव्हलपमेंट करून वयर सिटी वयर वचप आसता प्रोग्रेस जावप आसता आमी डिग्रस जायत आसा आमी सकयल वचत आसा कित्याक जेन्ना हो प्लॅनिंग करता तेन्ना मूळ प्लॅनिंग जाय आसता ह्या 3 गरजेचो वस्तूचो गार्बेज सिवरेज इलेक्ट्रिसिटी उदक हे 4 गोश्टींचो पयलीं प्लॅनिंग जाल्लो जाय आसता तो पयलो प्लॅनूच ना आमचे कडेन आमी आयज मडगांवकार रेजिडेंट ऑफ मडगांवकार आनी आमगेले वॉर्ड नंबर 21 स्पेशली आकेच्यान तेका लागून हांव येयल्लो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो आयज एक तेंगेलें रिप्रेजेंटेशन आसलें की मास्टर प्लॅन मडगांव एक मास्टर प्लॅन करपा लागून रिप्रेजेंटेशन आसलें सो ते कोण येयल्ले पळय तेंगे कोण आसले ते उलयले सांगले ते की सांगते आमकां लोकां कडेन मनाक पटूंक ना कित्याक हो मास्टर प्लॅन तेणें आपल्यान हें केला आनी मास्टरांक घेवन केला आतां तुमकां खबर आहा मास्टर कोण ते कळ्ळें जेन्ना ह्या स्कूल मास्टर प्लॅन करता तेन्ना तुमी लोकांक कन्सल्ट करपा जाय लोकेलिटी लोकांक सर्वे काडपा वचपा जाय लोकांक ते वॉर्डाक कोण आहा ते लोकांक घेवन वचपा जाय तुमी येता भितरल्या भितर बसता काडटा हिंग दवरता आमी कशें करतले कित्याक आमी थिंगा रावपाचें आनी मास्टर म्हणटा ते ओन्ली फॉर 5 years आमी हिंगा रावतले मोर पासून आसतले आनी हाले मास्टर कोण इलेक्ट जातले जावपाना बट वी हॅव टू सफर आमी लोकांनी करपा पडटा त्रास करपा पडटा आतां ही पळय मास्टर प्लॅन म्हणटा न्हू हो आमची पासत कोणा पासत न्हू लोकांक हो बिल्डरांक एक वाट करपाक बिल्डर लॉबींग एक वाट करपाक व्हडले रस्ते दाखोवपाक आमगे दुर्ग मोडपाक
व्हडले 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 प्रोजेक्ट बांदपा व्हडले व्हडले सारके ताका लागून हे मास्टर प्लॅन सो हिंगा ते पळय येयल्ले ते आमकां पटना तांकां आमी सांगलां आनी स्पेशली हांवें सांगलां तुमी हे परतून करा आनी जेन्ना करता वॉर्ड वायज करा आनी हे वॉर्ड नंबर 21 येता तेन्ना आमकां इन्फॉर्म करा हांव आमगे लोकांक कितें येतलो आमगे लोकांकूय कळना कितें आहा तें शेत आहा हो ना इज देर एनी प्लेस लेफ्ट इन मारगांव डेव्हलप करपाक उरल्या दवरल्या MLA आमगे दवरल्या आहा म्हाका दाखय कोण आले दाखय मडगांव भितर खंय आहा दाखो सगळे शेतान प्रोजेक्ट मरे हां इज देर एनी फुटबॉल ग्राउंड इन मारगांव मडगांव ग्राउंड आहा एक आडायन दवरलो आहा आमी कोस्ता ग्राउंड कोर्टान झगडटा आमदार आसून 30 वर्सां आमी आमदाराची एगेन्स्ट कितें असली कामां लागून मॉडल मारगांव येयले रिजन मारगांव 2041 अरे मॉडल मारगांव जायना मरे तुगेले सगळे उदक देंवन येता हां आमकां दिसता तूं BJP येवन बरो डेव्हलपमेंट करतलो काय ना हां काय ना ते फक्त ते नाल्ला घाटारां आनी कितें ड्रेन तीग नाल फोडूंक भोंवता आनी दीस इज युअर वर्क तूं हें काम कावन्सिलरांक घे मरे तुजें काम कितें आतां गव्हर्मेंट म्हणटा गव्हर्मेंटान तुजें काम सगळें व्हडलें टेंडर हाडपाचें हें कितें आतां येता कोणान सोडलो एकटो मनशां हाडून थिंगा तो म्हाका सांगता PX सांगता म्हाका व्हर कितें गार्बेज बॅग हांव व्हरपाक मीटिंग जाला म्युनिसिपालिटी आमचे सिरियस कन्सर्न रिगार्डींग फायर एंड एमर्जन्सी म्हणून सगळे एमर्जन्सी जाता काली तुमकां जाणा बिल्डिंगेचे हें पडटालें बिल्डिंगे सकयल पडटाली गाडी येवपाची दोनूय वचना पार्किंग आसता दोनूय फूल पार्किंग आसता आनी गाडी इमिजिएटली थिंगा येवपाक जाय एमर्जन्सीक ती पावना दोनूय सायडीन पार्किंग ओके कोण फाटल्यान चलना मुखार चलना गाडी येवपाक ते पयलीं सद्या हायड्रंट सिस्टम चलना थिंगा हायड्रंट सिस्टम जाय मेन मार्केटान उज लागल्यात तेय चलनाय तेंचे लागीं टांकी ना अजून टांकी बांदूंक ना उदकाची सो ती इम्पॉर्टंट ही एमर्जन्सी चड गरजेचें नाजाल्यार तेणी एक मिनी फायर स्टेशन बांदपाचें हिंगा पुलीस स्टेशनार दवरपाचें मिनी फायर स्टेशन धाकटी गाडी करून तेन्ना तें इफेक्टीव जातलें नाजाल्यार हें जावचें ना हो प्लान मेन एमर्जन्सी प्लान मेन आसूंक जाय एमर्जन्सी केस को टॅकल करतलो केस को येतलो कितें हे प्लानाचेर आसूंक जाय क्लियर कट आनी हे सिस्टम जे फायरा जाय जे एमर्जन्सी जाय ते थिंग गरज आहा सगळे हाय आमचे विकता तेंचे लागीं NOC तेंचे आसना तेच्या बिलो 100 आसता ती हें सगळे एक्सटिंग्विशर्स आनी तेंचो इतलो स्टॉक आसता थिंगा स्टॉक म्हणजे कितें सगळो लोड फायराचो सो इतलो लोड धरप न्ही तें सेपरेट धरपाक क्रॅकर कितें आसता सगळें मिक्स आसता सो केन्ना एमर्जन्सी जावपाक तेन्ना आमचे एक्सेस गरजेचें आसता मिटिंगेक सगळे तुमी आशिल्ले हांवें तांकां तेंच सांगून दिलां की दे वेर नॉट प्रिपेर्ड फॉर द प्रेझेंटेशन होच रिजन हांव काल पयरच्यान तांकां सांगता की तुमी हो आसा तो पोस्टपोन करपा जाय आशिल्लो एक कोर्ट आतां ते म्हणटा काल तांच्यांनी वेबसायटीर घाला म्हणून काल रातचें घालता तें आमकां खबर पासून ना आतां खबर नासतना हांगा येवन कितें डिस्कशन करपाचें तातलें इज इट पॉसिबल हांव पयरच्यान तेंच सांगता तांकां की हे तांच्यांनी पोस्टपोन करपाकूच जाय आनी आज जर आमी पळयलें हे प्रेझेंटेशन दे वेर नॉट इवन प्रिपेर्ड तांची बेजूच नाशिल्ली प्रेझेंटेशनाची आतां अशे तरेन तांच्यांनी जे सजेशनां दिले मडगांव करतले म्हणून हांव सांगता 60 to 70% करपाक पॉसिबलूच ना आतां आमी तांकां सांगलां आनी हातून एक दिसून येता दीस इज 100% नॉट पीपल सेंट्रीक मास्टर प्लॅन हो मास्टर प्लॅन आसा तो हांव सांगता काल सांगला ते आमदार सेंट्रीक आनी हे पयर तांच्यांनी कन्सल्ट पासून करतना आज एक्सेप्ट केला की हाजे पयलीं तांच्यांनी जे स्टेक होल्डर्सांक दाखयल्लें ते हांवें तांकां विचारलें की स्टेक होल्डर्सांक दाखोवच्या पयलीं तुमी एक्चुली पब्लिकाक दाखोवपाक जाय आशिल्लो कित्याक हो मडगांवकारा खातीर मास्टर प्लॅन हो मास्टर प्लॅन बाकीच्या तांच्या स्टेक होल्डरा खातीर न्ही सो आमी तांकां आतां रिक्वेस्ट केला आनी तांच्यांनी एक्सेप्ट केला की दे वील रिवर्क ऑन दीस आमी सांगलां तांकां डिमांड केला की तांच्यांनी हो रिवर्क करचो पडटलो टायम घेवन तांच्यांनी आमकां हाडून प्रेझेंट करचो पडटलो लोकांक दाखोवन पयलीं वॉर्ड वायज वचचो पडटलो वॉर्डांनी वचून लोकांची सजेशनां येवन प्रेझेंट करून मागीर हाजेर कितें विचार जातलो आतां तांकां आमी टायम दिला आमी सांगलां आमकांय टायम दियात आनी आज केला तशी घाई करनाका ही गडबड कित्याक ती म्हाका कळना कोणाक ही गडबड आसा हो मास्टर कोण हांव पयरच्यान म्हणटा आतां मास्टर कोण आनी ताका कित्याक घाई आसा हें आमकां आतां कळटलें आनी हातून दिसून आयलां आस कितें तें फक्त हांवें तांकां इतलेंच सांगलां की घाई करनासतना तुमी टायम घेवन करात जातकीच घालात आमकां एक 2-3 म्हयन्याचो टायम दियात आनी मागीर हाजेर डिस्कशन करपाक इट इज पॉसिबल टू टेक सजेशन that is 16 years ahead. It is basically a consultancy scam because this is how it works. You choose an agency who is empaneled with GSUDA or the SUDA, Urban Development Ministry in Delhi. Tanka ते येतात
they liaison with the government. They get a plan to be made. They prepare a DPR, which usually does not come to the people. If you go to other places, usually it does not come to the people. It is discussed only within the government circles, and it goes back to Delhi. They get paid for it, and then everything is forgotten. What is the use of a plan if there is no implementation? We have seen, आम्ही सगळेच मडगावकार, आज कितली वर्ष झाली, मडगाव is the same. What is the development? Whether it is G Suda, municipality, TCP, it is all about messing around with Margao. And as citizens, across party lines, we should see what happens within the party is a different thing, but across party lines, we have to think of our future. We have lived our lives. Our children are growing up. What are they even happy living in this place called Margao or Fatorda or as a matter of any city in Goa? What was the outcome and what There is- particularly you have suggested to them? See, we have basically suggested to them, or rather the people have suggested, that they should make a plan according to what the people's suggestions are. One, I told them that they have to confirm to the GIS mapping of the whole Margao and Patarda, then plan on it, then they have to come back to the people, take our suggestions, go back to the drawing board and come back, visit ward-wise, and then only kind of formulate a comprehensive plan. Otherwise, it is useless. प्लॅनाच्या म्युनिसिपालिटी दाखोवपाक गेल्ले लोकांक सगळ्यांक सजेशन घेवपा आशिल्लें. सो आतां लास्ट तेंचे डिसायड केला की ते वॉर्ड वायज ते वचून सजेशन घेतले म्हणून लोकांचे कसो कितें आमी मास्टर प्लॅन करपाक. म्हाज्या कितें हो जो दाखयल्या हो दिसपाक हो बरो दिसता, पळोवपाक बरें दाखयता पिक्चर, आनी आमी हेजे ओपोज करता. कालूच आमच्या आमदार फातोर्ड्याच्या आमदारान हेजे ओपोज केल्लो. आमी बी कावन्सिलर म्हणून आमी हे बजेटा ओपोज करता. कित्याक म्हणजे एग्रीकल्चर जे लँड आसा थंय जे लोक आमचे शेतकार भाजी रोयता हे रोयता तांकां आमी जाता तितलें मदत करता, रोवपाक हेल्प करता. आनी हे थंय हांगा ओपन स्पेस करून ते हें करूं सोदता, पाक करूं सोदता एग्रीकल्चर. हें कोताक येना, हें आमी कशेंच आयकून घेवपाचें ना. आमकां कसो जाय तसो लँड आमकां मास्टर प्लॅन कसो करपाक जाय हे लोकांक विचारून करपाक जाय. आमी आमच्या लोकांक घेवन आमी बरोबर गेलो करतलो. थोड्या दिसान येत्या वर्सा म्हळ्यार म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आहा, म्युनिसिपालिटी जावनी आमची, आमी सगळे लोकांक घेतले आनी तुमकां मास्टर प्लॅन कसो करपाक जाय तो लोकांचोच आमी सजेशन घेवन तो प्लॅन करतले. Outcome of this is that we have demanded for a ward-wise consultation of the people, and they have to notify in advance that they will be coming to this particular ward or whichever ward they are. All 25 wards they have to visit and have consultations with the people of that particular ward in that ward itself. But the date and time has to be notified in advance. It should not be like this. 24 hours they say that there is a presentation. It should not be like that. It has to be notified in advance and ward wise in all 25 wards. It has to be done. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.